विजनरी सहकार बँकातल्या घोटाळ्या संदर्भात 2011-2012 विधानसभेच्या सभाघरान आवाज काडिल्लो. त्या वेळार कोणेच हो प्रश्न गंभीर घेवंक ना आणि आता बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमाव जो आरोप करता ह्या विशीं आवाज कोणेच काडूंक ना म्हण हो आरोप चुकीचो आसा. त्या खातीर चर्चिलान ह्या बाबतीन पयली पुराय म्हायती घेवनच उलोवचे अशें कुडतरीचे आमदार रेजिनाल्ड हांणी सांगला. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. विजनरीज बँक पळय आहा तो 2010 पयली केस जाल्ली गेली आनी ते केसीन लिओनी डिसिल्वा म्हणून अरेस्ट जाल्ले. ऑफेन्स महिना कुडतरी पुलीस स्टेशनार रजिस्टर जाल्ली आनी तेच फाटल्यान आतां सेकंड टायम जाल्या. जेन्ना फर्स्ट टायम जालें तेन्ना आमी सांगलो तेका की बँक कोऑपरेटिव्ह सोसायटी फायनान्शियल सोसायटी कारण बरे मनशाक दिया म्हणून. तेणें म्हाका कोणें सपोर्ट करूना. तेन्ना इवन आय वॉज रेडी कित्याक हांवूय कुडतरी घालो सोदतालो. आतां हांवें गायल्या आतां म्हाका इंट्रस्ट ना कित्याक हांवें घातलें. एंड नाव इट इज अ टफ जॉब ऑल टुगेदर. आतां तितलें सोंपें ना तें. दॅट टायम इट वॉज क्वायट इजी. आतां आय रेज दॅट इश्यू. बाब चर्चिलान म्हणलां की आमदारांनी 2 एलिगेशन केली बाब चर्चिलान की एक म्हणून लागलो की हांव ताका बरे भशेन सांगता कित्याक झगडी कोण फायद ना. सारकें सांगलें म्हाका सुद्दां कोण आयकता आनी लोकूय आयकता. सो हांवें 2 फावटी असेंब्ली रेज केल्लें इन 2010 आनी 2012 परतून रेज करता. आनी हांव एकलो आमदार जावन आसा जो कोऑपरेटिव्ह मुवमेंटान सारको पर्सनल अटेन्शन दिता. रायट फ्रॉम गोवा स्टेट टू पेंजीम 2 हांवें हेजे हे हाडले कित्याच्यो वर्बेटीन हाडला असेंब्लीचे तितूंत मेन्शन आहा 2 कोडे. दोनूय कोडे हांवें एक रेजोल्युशनाचेर आनी एक डिमांड्साचेर दोनूय कोडे रेज केला हो इश्यूज. पर्रीकराय टायमार रेज केले, दिगंबर टायमाचेर रेज केले. दिगंबर टायमाचेर बाब चर्चिल हें आहलोलो, बाब हें आहलोलो PWD मिनिस्टर आहलोलो आनी बाणावले आमदार आहलोलो. म्हाका दिसता तो मातशें विसरलो म्हणटकीर रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव विसरून हांव तो नावेली आहलो जाल्यार देखून नावेली लोक आहले. बँक लोटलेची डायरेक्टर कुट्रेचे मुंगे कांय बँक न्ही, कुट्रे कांय बँक न्ही. बापचेचे जो तर नावेली आहलोलो आमदार आहलोलो तेगेले लोक आहले, नावेलीचे लोक आहले, बाणावलेचे लोक आहले. आतां तेगली रिस्पॉन्सिबिलिटी आहलोली. हिंग इगो ना, हिंग लोकांगे हें ना, हिंग आमगे पर्सनल इगो ना. हिंगा हांव काळजांतल्यान हे इश्यू घेता. रायट फ्रॉम 2010 पासून हांव आमदार जायत सान आनी कॉपरेटिव्ह सेक्टराचेर म्हाका जाय बारीक लोकांगे पयशांचेर अन्याय जायना आनी गव्हर्मेंट पासून अजून देखून आनी न्याय करता.